जायते पावट देव वेगळोच बेस घेवन आमच्या वोतोस कोन्नाची परीक्षा कोत्ता, पूण जी भावार्थाक थीर रावतात तीच बागी म्हूण ही घोडणी साक्षी दिता. सांगता गोडणी आलीच गोडलेली, आमकां ती कसलो उपदेश दिता. असलो मनीस मिनान काम करी, भुरगें ताचें आवजी दुयेंत जाता. 5 रुपया आसले तेच घेवन तो सरकारी हॉस्पिटलान वेता. उटावळीन चलोन वेताना जायत ताका कसली अडचण येता. चलोन फुडें पावतोच ताका एक भिकारी मेळ्ळो. सांगोंक लागलो भूक मारता हांव दारांनी भोंवोन. रात्री तान कांयच खावूंक ना आसा फक्त उदक पिवोन. कांयच मोल गावोंक ना चलोन पांय आयलेत व्होंवोन. परिस्थिती पळोवन जिवाक जाय ताच्या कितें भोगता. कितें आसल्यार दिवन उपकार कर, तो भिकारी ताचे दाय मागता. आपल्या लागीं 5 रुपयाच आसात ते आपल्याक वखदाक जाय म्हूण सांगता. तेच म्हाका दिल्यार उडगोरो जाय म्हूण भिकारी पोरातूंक लागता. आपली गरज विसरून 5 रुपया भिकाऱ्याक दिवून घरा वचोंक पडटा देवाचेर पातयोन रावून. थोडीशी वाट चलतोच एका खोपेलाशी पावोन. दिमेर पडोन पोरांता सगलोच आदोरार जावून. सायबा हांव एक बोकीर कोळ रोचना, दोयेन तूं मोजे नोदोर मारून. तुजे ताय पोरातून विनोयता, काळजान तान कोरो बावाट दवरून. रित्या आतांनी पोती नाकाय पूण मोजेर एक व्हड उपकार करून. भुरग्याच्या दुयेंसाक वळगूण दी, दुयेंस इतल्यानूच पिगोवन व्हरून. पळय जाग दाखोवंक फावो तितले पयशे ना जावूं. हॉस्पिटलान वचो 5 रुपया आसले तेच घेवून. पूण तेच ताका दिले ताचे चुचुरे पळोवन. भुरग्याक बरें कर सायबा दुयेंसाक तूंच गूण दिवूं. दोळे दापून रुदान कोत्ताना जेजू ताच्या दोळ्याशी येवन. भेट तुजी म्हाका पावली पुता आनी ताका असो उपदेश दिवूं. परीक्षा करूंक चिंतलें हांवें एका भिकाऱ्याचें रूप घेवन.
कोमले बावाडताक तीर आसा म्हूण कोरण्यांनी तुज्या कात्री जावं म्हज्या नांवान पेल्याक दिता ते म्हाका पावता नातांतलेंच दिता तेन्ना म्हाका चड मानवता आपल्याक उणें करून दीत दोबरादान गावता भावार्थाक जी तीर रावता ती बरेपणाक पावता भुरगें तुजें बरें जावन तुजीच फाट पळोवन रावता